मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. ऑलरेडी तुम्ही थंबनेल तर पळयलेत आसतले आनी थंबनेला वरसून तुमकां आयडिया लागलीच आसतली की आयचो व्हिडिओ जो आसा तो कित्या रिलेटेड आसा. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो वेगळो आसा. म्हटल्यार डेली ब्लॉग ना, रुटीन ना, काय ना. आयज मातशें न्हय वेगळ्या पद्दतीन हांव तुमचे बरोबर कितें शेअर करपाचें आसा. म्हटल्यार न्हय हो जो व्हिडिओ आसा न्हय तो एक्चुअली रिक्वेस्टेड असो व्हिडिओ आसा. बरेचशे जाणांचे भरपूर असे प्रश्न असले, सो म्हटले चल एका व्हिडिओन सगळे क्लियर करूया. आणि एक गुड न्यूज म्हटल्यार न्हय फायनली आमची फर्स्ट इंटरनॅशनल ऑर्डर जी आसा ती बऱ्या तरेन काल पावल्ली आसा. बऱ्या तरेन म्हटल्यार म्हज्या सबस्क्रायबराक ती रिसीव जाल्ली आसा. तेजोय व्हिडिओ हांव तुमचे बरोबर शेअर करतले की कशा पद्दतीन पावली. कारण बऱ्याच जाणांनी म्हाका वॉट्सॅपार विचारलेले सुप्रिया आमकांय बीन ऑर्डर करपाक जाय, आमी UK आसता, आमकांय बीन तुजे मसाले थंय व्हरपाक जाय, थंय पावपाक जाय तुजे मसाले, सो कशा तरेन ऑर्डर करपाचे. आनी तेज्या भायर तुवें जी इंटरनॅशनल ऑर्डर जी कुरियर केल्ली ती पावली की ना, पावली तर बरे तरेन पावली की ना, कशा पद्दतीन पावली, हे बरेचशे प्रश्न असले. सो ते न्हय कमेंट बॉक्सान ऑर वॉट्सॅपार तितले डिटेल्सान क्लियर करूंक पावना. कारण खूब जाणांचे अशे मॅसेजी न्हय वॉट्सॅपार म्हज्या पडलेले आसता, बट हांव टायमार तांकां रिप्लाय दिवंक पावना. कारण सद्या तर मसाल्याच्या हितून खुबशे बिजी वयता, ताका लागून आजुनूय ऑर्डरी पोस्ट करप बीन चालू आसा. सो फायनली म्हटलं एक व्हिडिओ करूया आणि डिटेल्सान जितले बीन प्रश्न आसा ते तुमचे बरोबर शेअर करूया. काल बऱ्या तरेन न्हय ती ऑर्डर पावल्ली आसा. इवन त्या सबस्क्रायबरान म्हाका व्हिडिओ सुद्दां शेअर केल्लो आसा. म्हटल्यार हांवेनूच रिक्वेस्ट केल्ली म्हाका एक व्हिडिओ जाय म्हणून अनबॉक्सिंगचो, म्हणजे तुमचे बरोबर म्हाका शेअर करूंक गावतले. कारण तुमकांय बीन कळटलें की ती ऑर्डर आमी कशा तरेन कंप्लीट केल्ली आसा. आनी जी ऑर्डर आमी सफारी कुरियरान पोस्ट केल्ली तेंची पॅकेजींग कशें कितें आसता, सेफली आसता की ना, म्हटल्यार बरे तरेन ते पॅक करता की ना, हे सुद्दां तुमकां कळपाचें. आनी इवन आमकां सुद्दां एक एक्सपिरियन्स म्हणा. सो आमचो एक्सपिरियन्स खूब बरो आसलो. बऱ्या तरेन ती ब्युटिफूल म्हणटात तशी एकदम परफेक्टली अशें तेंच्यांनी पॅक करून दिलें. इवन घी बीन बरे तरेन रॅप करून दिल्ली आसा. सो बरे तरेन ती कस्टमराक पावल्ली आसा. आतां तो जो व्हिडिओ आसा जो म्हज्या सबस्क्रायबरांनी शेअर केल्लो आसा तो फुडें हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता. म्हणजे तुमी तेंची पॅकेजींग पळोवन घेया. ते प्रॉडक्ट जे आमी स्पायस, कोकोनट ऑयल, मागीर घी, हे सगळे कशा तरेन पद्दतीन तेंचे पर्यंत पावल्ले आसा तेजो व्हिडिओ हांव पयलीं फुडें कंटिन्यू करता. तो तुमी पळोवन घ्या आनी तेच्या मागीर तुमचे जे प्रश्न आसा न्हय ते हांव क्लियर करता. हो व्हिडिओ न्हय स्कीप करूं नाका, कारण बऱ्याचशा जाणांचे भरपूर कन्फ्युजन आसले, प्रश्न आसले. सो ताका लागून डिटेल्सान शेअर करता. ओके, कितें लिमीट आसता, कितें वेट आसता, हे सगळें शेअर करतले. सगळ्यान पयलीं तो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो पयलीं पळोवन घेया. तेच्या मागीर बाकीचे डिटेल्स हांव तुमचे बरोबर शेअर करता. आतां हांगसर न्हय तुमी पळोवंक शकता म्हजे सबस्क्रायबर जी आसा न्हय ती हांगसर ऑर्डर जी आसा ती अनबॉक्सिंग करता. आनी भायले जे बॉक्स आसा न्हय ते रियली इतले हार्ड आसा हाणा. म्हटल्यार बऱ्या तरेन तेंच्यांनी पॅकींग केल्ली आसा. भायले जे बॉक्स आसा ते बरे स्ट्रॉंग आसा, इजिली तशे पडले सुद्दां जाल्यार कांयच जावपाचें ना. तेच्या उपरांत बाकीचे जे जितले बी आयटम आमी स्पायसीस, ऑयल बीन धाडलेले ते अशे तरेन तेंच्यांनी पॅकींग केल्ले. म्हटल्यार डबल टिबल अशी पॅकींग आसली. प्रॉडक्ट जो आसा तो अजिबात लिकेज जावपाचो ना आनी पेड्ड्यार सुद्दां जावपाचो ना, अशा तरेन तेंची पॅकींग आसली. म्हटल्यार सिल्वर पॅकींग जी आसा न्हय ती डबल टिबल आसली. आनी प्लस तेंच्यांनी न्हय भायरसून अशें मेन्शन सुद्दां केल्लें. म्हटल्यार आमचे प्रॉडक्ट जे आसले ते भरपूर अशे आसले. स्पायस, ऑयल, घी हे सगळे आसले. सो प्रत्येक पॅकेटाचेर तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा की कितें आसा, घी आसा, ऑयल आसा, तेच्या मागीर स्पायस आसा, कसलो स्पायस आसा, रेड चिली पावडर, गरम मसाला, हे सगळे बरे तरेन म्हटल्यार कळपाक जाय अशें तेंच्यांनी बरें मेन्शन केल्लें आसा. आनी हे बॉक्स सुद्दां खूब बरे आसा. सो अशे तरेन न्हय एक एक करून सगळे आयटम जे आसा ते पॅकींग केल्ले आसा. पॅकींग आमकां खूब लायक जाली. आनी ज्या सबस्क्रायबराक हांवें ही ऑर्डर धाडलेली तांकां सुद्दां हेंची पॅकींग खूब लायक जाली. म्हटल्यार तेंच्यांनीच आमकां सजेस्ट केल्ली. सो आमकांय बीन बरे तरेन एक्सपिरियन्स गावलो की पॅकींग हेंची खरीच बरी आसता, कांय टेन्शन ना. मागीर भितरल्यान सुद्दां तुमकां आतां हांगसर पळोवपाक गावतली प्रॉडक्ट जे स्पायस आसा ते सुद्दां हांगसर तुमी पळोवंक शकता. आमची भितरल्यान सुद्दां पॅकींग आसली जी आमी नॉर्मली पॅकींग करता. म्हटल्यार आमची जी पॅकींग आसता तशीच भितरल्यान सुद्दां पॅकींग आसली.
म्हटल्यार भायली पॅकींग जी आसा ती कुरियर सर्विसाची आसा आनी भितरल्यान जी पॅकींग आसा ती आमची आसा. आनी खूब बरें दिसता की आमचे स्पायस सुद्दां आतां पोर्तुगाल पावले आनी बरेचशे प्लेसीचेर पावल्ले आसा, अशे आफ्रिका, UK, गुजरात. हे जे पीनट्स आसा न्हय ते मम्मीन म्हज्या सबस्क्रायबराक दिल्ले आसा की तूं टेस्ट कर म्हणून. अशेंच टेस्ट करपाक दिल्ले आसा कारण ऑर्डर भरपूर व्हडली आसली ताका लागून. आनी बाकीचे जे जितले बी आसा न्हय ते आमी भितरल्यान सुद्दां मेन्शन केल्ले, म्हटल्यार काश्मीरी चिली पावडर, गांवठी चिली पावडर, अशे तरेन हांवें आनी संजून ते बरे तरेन मेन्शन केल्ले. म्हटल्यार तिका सुद्दां कळपाक जाय कसलो मसालो हा कितें तो. आनी जेन्ना तुमी मसालो घेता तेन्ना सुद्दां हांव तुमकां गायड करता. जर तुमकां फर्स्ट टायम तुमी यूज करता जाल्यार सुद्दां तुमकां हांव गायड करता की कशे तरेन यूज करप कितें. आनी हे जे आसा न्हय ते घी आसा, घी सुद्दां आमी एक्चुअली भायल्यान रॅप करून दिल्ले, पूण तेंच्यांनी सुद्दां मागीर थंय व्हरून आनीक रॅप केले. ते एक्चुअली आमी रॅपींग केल्ली, तेच्या मागीर तेंच्यांनी सुद्दां बरे तरेन रॅपींग केली. म्हणजे घीचो डबो जो आसा तो खंयूच लिकेज आसपाक जायना. तेंच्यांनी टेप्स बीन मारून बरे तरेन बेस्ट पॅकींग, म्हटल्यार बेस्ट सामकी खूब लायक जाली. कारण आमी बरे तरेन अशे पयशे हे करता, सो बरे तरेन तेंची पॅकींग आसपाकूच जाय, खंयच प्रॉडक्ट लिकेज आसपाक जायना. आनी ऑयल जे धाडलेले कोकोनट ऑयल ते एकदम बेस्ट पॅकींग आसली. हांगसर तुमी पळोवंक शकता प्रेझेंट जे अनबॉक्सिंग करतात ते आसा कोकोनट ऑयल. डबल टिबल अशे सिल्वर पॅकींग घातलेली, ऑलमोस्ट 3 पॅकींग आसले. तेच्या उपरांत 3-4 पॅकींग आसले उपरांत मागीर खंय तरी न्हय स्टँडी पावच घातलेलो ट्रान्सपरंट. आय थिंक सो बॉटल धाडूं शकना, ताका लागून अशे तरेन कोकोनट ऑयल पॅकींग केल्ले. अजिबात लिकेज नासले, बरे तरेन आसले सामके. हे पळयात, हे आसा कोकोनट ऑयल. अशे तरेन तेंच्यांनी कुरियर केल्ले. सो बरे तरेन एकदम ऑर्डर जी आसा ती बरे तरेन सक्सेसफुली तेंचे पर्यंत पावल्ली आसा. हे सगळे आमचे आयटम आसात. सो गायज, हांगसर तुमी आतां व्हिडिओ पळयलोच आसतलो आनी तेच्या वरसून तुमकां आयडिया सुद्दां गावलीच आसतली की तेंची पॅकेजींग कशी कितें आसता आनी आमी आमची ऑर्डर कशे तरेन हँडल केली. आनी खरें सांगूंक न्हय जाल्यार तेंची पॅकेजींग खूब बरी आसली, खूब म्हटल्यार खूब बरी आसली, एकदम परफेक्ट म्हणूं शकता तुमी. कारण आमकांय मातशें हें आसलें की कशे तरेन पॅकींग करता आसतलें काय, कारण इतले आयटम आसा, सो बरे तरेन थंय पावल्या पुरो अशें आमच्या भितर न्हय अशें एक आसलें. म्हटल्यार कशें कितें आसतलें काय, कारण आमचोय फर्स्ट टायम आसलो न्हय. तर बरे तरेन ही ऑर्डर जी आसा ती पोर्तुगाल पावल्ली आसा. आनी पॅकेजींग तुमी डिटेल्सान पयलींच सामकी कशी कितें आसा ती. आतां तेच्या फुडें बऱ्याचशा जाणांचे आन्सर न्हय कन्फ्युजन आसले, प्रश्न आसले, ते आन्सर हांवें एका पेजीचेर नोट डावन करून घेतले, म्हणजे म्हाका आतां फुडें ते क्लियर करपाक खूब इजी पडटलें. सो ही जेन्ना ऑर्डर आमी व्हिडिओचेर घातली तेन्ना बऱ्याचशा जाणांनी म्हाका वॉट्सॅप केले आजून पर्यंत सुद्दां. बट थोड्यांक हांवें रिप्लाय दिल्ली आसा. डिटेल्सान तशें म्हाका वॉट्सॅपार शेअर करपाक पॉसिबल जायना, सो म्हटल्यार ह्या व्हिडिओन सगळें कन्फ्युजन तुमचें क्लियर करया. सो बरेचशे जाणांचे प्रश्न आसा ते आतां हांव क्लियर करता. सगळ्यान पयलीं प्रश्न हो आसलो की म्हटल्यार हो लायक ह्या ऑर्डरीचो व्हिडिओ पळोवन आनी ही ऑर्डर पळोवन बऱ्याचशा जाणांचे प्रश्न आसले की कितें कितें आमी एक्चुअली धाडूं शकता. सो पळयात, हांगसर आमी धाडलेले आसा स्पायसीस, तेच्या मागीर कोकोनट ऑयल आसले, तेच्या मागीर घी आसले, आमटन आसली, आनी तेच्या मागीर मम्मीन हांगसर पीनट्स धाडलेले. सो ते मम्मीन अशेंच धाडलेले कारण बरे तरेन ऑर्डर आसली. सो मम्मी म्हणपाक लागली म्हजी की ते पीनट्स आमी अशेंच धाडया. सो मम्मीन पीनट्स अशेंच धाडलेले. ओके, तेच्या उपरांत भितर न्हय मँगो सुद्दां आसले, 2 डझन मँगो आसले, ते आमकां काडचे पडले. ऑलरेडी त्या व्हिडिओन हांवें शेअर केल्ले आसा की मँगो जे आसता ते आमकां धाडूंक पॉसिबल जायना, कारण ही जी ऑर्डर आसा न्हय ती एक्चुअली आमकां 10 दिसांनी पावतली म्हणून सांगलेले. ज्या कुरियरांसून आमी धाडलेली तेंच्यांनी आमकां 10 दिसाचो टायमींग दिल्लो की 10 दिसांनी ही ऑर्डर जी आसा ती पावतली म्हणून. बट जालें अशें की 2 दीस हॉलिडे जाली, तेका लागून न्हय ती 2 दीस डिले जाली आनी 12 दिसांनी ही ऑर्डर जी आसा ती थंय पावल्ली आसा. ओके, आनी 12 दिसांनी पावतली म्हटल्यार ते मँगो जे आसा ते सामके पेड्ड्यार जातले आसले. आनी खरेंच आमकां ते कुरियर सर्विसान बरे तरेन गायड केली, मेन म्हटल्यार गायड केली की हे मँगो आमी धाडूं शकना, कारण आमचे कॉन्टॅक्ट्स चालू असले. आनी ती कुरियर सर्वीस जी आसा न्हय ती म्हाज्या सबस्क्रायबरानूच म्हाका सजेस्ट केल्ली की सुप्रिया तूं ह्या कुरियरांसून आपली ऑर्डर जी आसा ती पोस्ट कर, कारण तेंचे रिव्यू हांवें आयकलेले आसा. सो तेका लागून आमी त्या कुरियराक हें केल्लें, तेतूनसून पोस्ट केल्ली.
सो तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की मँगो तुमी धाडू शकना कारण पोर्तुगाल ऑर्डर बेगिना पावना, मातसो टायम लागता आनी डिस्टन्स सुद्दां आसा. सो तेका लागून ते मँगो जे आसा ते कॅन्सल जाले. 2 डझन मँगो सुद्दां असले ह्या ऑर्डरीन. ओके, तेका लागून ते कॅन्सल जाले. बाकीचे स्पायसीस बीन तुमी धाडू शकता. म्हटल्यार तुमी बरेचशे जाण हे सुद्दां विचारले की ऑर्डर कशें कितें दिवप ते सांगता हांव फुडें. सो ह्या ऑर्डरीन स्पायसीस असले, कोकोनट ऑयल, घी हे सगळे तुमी धाडू शकता इजिली. ओके, तशें काय धाडपाक कांय इशू ना. आनी ते हेले ऑर्डर वेट करतात, आमच्या फुड्यानूच वजन करतात आनी प्रॉडक्ट प्रॉपर पळयतात. ओके, देन दुसरो प्रश्न खूब जाणांनी विचारलेलो, वेट लिमीट कितें आसा. कारण वजनाची लिमीट एक्चुली 10 kg, 6 kg सुद्दां आसा, तेच्या मागीर 10 kg बी आसा आनी 10 kgच्या अबाव सुद्दां तुमी करूं शकता. आतां लिमीट म्हटल्यार सांगपाक गेलें ना, ही ऑर्डर एक्चुली आसली 10 किलाची, पूण पॅकींग बी आसता, तेच्या मागीर तेंची डबल रॅपिंग बीन करच्या पयलीं ते वजन करतात. ओके, ते बीन सांगता तुमकां. रॅपिंग करच्या पयलीं ते वजन करतात, देन रॅपिंग पॅकिंग सगळी स्टार्ट जाता तेंची. बट आमची थोडीशी पॅकिंग असली, तेजें वजन आसता. सो 10 किलो म्हटल्यार 10 किलो जायना, सगळे गोश्टी धरून वजन वयर सकयल हें जातातूच, कळ्ळें. सो लिमीट एक हें आसा तेंचें प्रॉपर ते लिस्ट धाडटा, तेजेर आमकां कळटा कितले वेट लिमीट आसा, कितें आसा. आनी एक गोश्ट मेन इम्पॉर्टंट, जे चार्जीस आसता म्हटल्यार तेंचे पर केजीचेर चार्जीस आसता. ते बीन विचारलेले म्हाका बऱ्याचशा जाणांनी की सुप्रिया तेंचे चार्जीस कितें आसा. पर केजीचेर तेंची चार्जीस आसा. आमकां ही ऑर्डर जी आसा ती ऑलमोस्ट 12 kgची लागलेली, 12 kg लिमीट जाल्ली आनी पर केजी असले 1050 रुपीज. एका किलोक 1050 रुपीज चार्जीस लागता. सो त्या हितून तुमी अंदाज करून घेया की 12 किलाची ऑर्डर कितले चार्जीस बसला आसतले ते आमकां. ओके, तेच्या मागीर चार्जीस तुमकां कळ्ळे आसतले कितल्या दिसांनी पावता ते सांगता. सो ही ऑर्डर तर 12 दिसांनी पावली. आतां UK बीन धाडपाक गेल्यार खंय बेगिना पावता, म्हटल्यार 6-7 दिसांनी बीन पावता खंय, कारण ते डिस्टन्स तितले ना जितले पोर्तुगाल डिस्टन्स मातशें चड आसा तेका लागून. आतां पॅकिंग सांगपाक गेले, पॅकिंग आमी करता या पॅकिंग ते करता, हे बऱ्याचशा जाणांचे प्रश्न आसले. सो पॅकिंग न्हय आमच्या सायडीनसून आमी करून दिता, बट तेंची कुरियर सर्विसाची पॅकिंग डिफरंट आसता, ती आपल्या पद्दतीन करता. स्पेशली कोकोनट ऑयल तुमी हांगसर पयलेत आसतले तेंच्यांनी पॅकिंग कशी कितें केल्ली. कोकोनट ऑयल जे आसा ते आमी एक्चुली बॉटलीन धाडून दिल्ले, म्हटले हेल्ले तेंच्यांनी बॉटलीनसून काडून ते स्टँडी पावच जो आसता, म्हटल्यार ट्रान्सपरंट स्टँडी पावच आसता, तेतून ते घालून परत असले तशी सिल्वर पॅकेजींग करून दिली. म्हटल्यार ऑलमोस्ट 4 पॅकिंग असले सिल्वर. हेकाच लागून म्हणटा परफेक्टली तेंच्यांनी ऑर्डर ती पॅक केल्ली. ओके, आनी पॅकिंगेचे चार्जीस सांगपाक गेल्यार फ्री आसा. पॅकिंगेचे चार्जीस ते कांय घेयना. पॅकिंग जी आसा ती फ्री आसा. जस्ट तुमी तुमचे कुरियर चार्जीस जे आसा ते दिवपाचे, पे करपाचे. आनी तेजे उपरांत तेंचे एक फॉर्म आसता ते फिलअप करचे पडटा आमकां थंय. म्हटल्यार कस्टमराचो एड्रेस, मागीर आमचो एड्रेस, कस्टमराचे नेम, हे सगळे गोश्टी थंय आमकां सबमीट करचे पडटा. ओके, सो इतली क्वेरी जी आसा ती हांवें क्लियर केल्ली आसा. बाकी आनीक कोणाक कितें क्वेरी आसा सपोज जाल्यार तुमी म्हाका विचारूं शकता वॉट्सॅपार, हांगसर हांव नंबर दिता. ओके, सो अशे तरेन ही ऑर्डर आमी बरे तरेन कंप्लीट केल्ली आसा. बेस्ट एक्सपिरियन्स आसलो, खूब एक्सपिरियन्स बरो आसलो. आतां मेन एक पॉयंट क्लियर करता हांव, कशे तरेन ऑर्डर हँडल केली जाता ही. सो स्टार्टींग आमी ऑर्डर जेन्ना इंटरनॅशनल ऑर्डर्स बीन घेता तेन्ना आमी एडवान्स पेमेंट पयलीं घेता. थोडोसो एडवान्स पेमेंट आमी पयलीं घेता, कारण जितले बी तुमचे आयटम आसता ते घेवपाक थोडेशे आमकां अमावंट जाय पडटा. तेका लागून आमी एडवान्स पेमेंट घेता. ह्या कस्टमरान सुद्दां आमकां एडवान्स पेमेंट केल्लो आनी तसो आमी डिटेल्सान अपडेट सुद्दां दिता तुमकां की कशें कितें आसता. बील एंड ऑल सगळें आमी प्रॉपर बरे तरेन शेअर करता. आनी हांव अप टू डेट म्हणटा तशें तुमकां मॅसेजी सुद्दां आतां ऑर्डर फायनल जाल्या उपरांत सगळे अप टू डेट वॉट्सॅपार हांव डिटेल्सान घालता की हे अशें आसा, अशें जाल्लें आसा, कितलो टायम लागतलो, कितले सद्या हांवें आयटम घेतलेले आसा, कितले घेवपाचे आसा, अशे तरेन हे वॉट्सॅपार सगळे उलोवप जाता. ओके, आनी तेच्या उपरांत स्टार्टींग एक अमावंट तुमकां म्हाका पे करचो पडटा. एडवान्स म्हटल्यार जे प्रॉडक्ट आसा, म्हटल्यार जे आयटम आसा ते घेवपाक
देन सेकंड जो पेमेंट आसता तो आमी केन्ना घेता, तो आमी फाल्यां जर आमकां कुरियर करपाक वचोंक जाय पळयात म्हाजे कडेन पॉसिबल जाल्यार हांव अरेंज करता अमावंट. अदरवायज जे पोस्ट करतना सपोज शॉर्टेज पडटा म्हाका अमावंट जाल्यार हांव सांगता पयलीं की म्हाका शॉर्टेज पडटा, कारण हाय अमावंट आसता इंटरनॅशनल ऑर्डर कुरियर करपाक एक हाय अमावंट आसता. सो तो अमावंट हांव पयलीं घेता की फाल्यां हांव पोस्ट करपाच्या मातशे म्हाका आयज चार्जीस जाय. सो तो अमावंट घेतल्या उपरांत मागीर हांव पोस्ट करता ऑर्डर आनी तेज्या उपरांत आमचोय थोडोसो हे आसता, म्हटल्यार आमचे जी कितें आयटम आसता तेजे प्रायस आसता, म्हणजे तो तुमकां पे करचो पडटा. सो अशा तरेन ही ऑर्डर जी आसा ती हँडल केली जाता. ओके, म्हटल्यार आमी सेफली ऑर्डर जी आसा ती हँडल करता, गडबड ना. तुमी म्हणशात 4 दिसांनी, म्हटल्यार 4 दिसांनी ती ऑर्डर जाय ना, तशें हांव करिना. म्हाका टायम जाय, बऱ्या तरेन हांव गोश्टी ते सर्च करता, बऱ्या तरेन ते गोश्टी हाडटा. स्पायस करपाक जाय तेका टायम वयता. आतां स्पायस म्हाजो सगळो रेडी आसलो, तेका लागून ही ऑर्डर जी आसा ती बऱ्या तरेन जाली. ओके, बट सपोज जर ना जाल्यार म्हाका ते अरेंज करचें पडटा अशा तरेन. सो बाकी कितें जर तुमकां आनी क्वेरी आसा जाल्यार तुमी कमेंट बॉक्सान विचारूं शकता. कमेंट बॉक्सान हांव डिटेल्सान क्लियर करून पावना एक्चुली. सो हांव चडान चड कितें करता, वॉट्सॅपूच करा म्हणटा. सो म्हाका म्हाजें जें कितें न्हू प्रॉडक्टाची लिस्ट आसा तें हांव डायरेक्ट वॉट्सॅपार शेअर करता, म्हणजे तुमकां प्रायस हे ते सगळे गोश्टी कळटा, कळ्ळें तेका लागून. सो आय होप सो बऱ्या तरेन क्लियर केलें आसतलें. तरी मदीं मदीं विसरलें जाल्यार तुमी म्हाका वॉट्सॅप करा, कितें विचारूं म्हणजे सांगूंक ना जाल्यार डिटेल्सान. सो अशा तरेन ही ऑर्डर फायनली म्हटल्यार फायनली क्लियर कंप्लीट जाल्ली आसा, खूब हॅप्पीली बऱ्या तरेन. आनी फर्स्ट एक्सपिरियन्स असलो, सो खूब हॅप्पी आसा. देवाच्या कृपेन अशा तरेन ऑर्डरी हँडल करपाक म्हाका आनी हे दी, शक्ती दी म्हणटा तशें. ओके, असोच हार्डवर्क जो म्हजो आसा तो हांव कंटिन्यू दवरतलें. आनी बाकी तुमी म्हाका सपोर्ट करपी आहात न्हय. ओके, आनी मँगो जे आसा न्हय ते एक्चुली ते म्हज्या सबस्क्रायबरान मँगो आमकां दिल्या. ओके, ते हांव सांगपाक विसरलें. एक्चुली मँगो आमी घेतलेले बट ते मँगो न्हय पावोंक ना. सो म्हाका त्या आंटीन मागीर सांगलें की ती सुप्रिया ते मँगो तुमीच खाया. आनी ते मँगो जे आसा ते मागीर संजू गेल्यानी आनी आमी दोनूय तरेन ते काबार केल्ले आसा. सो अशा तरेन हो व्हिडिओ आसलो. आनी थँक्यू सो मच आंटी, कारण तुवें इतलो ट्रस्ट दाखयलो. हो व्हिडिओ तूं पळयतात आसतली. आनी थँक्यू सो मच म्हाका लागून पेशंटली तुवें तो अनबॉक्सिंग व्हिडिओ कॅप्चर केलो न्हू. बाकी आमी तिगाय तुका खूब थँक्यू आसा. आनी असोच मोग आसूं न्ही. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं.